बाब मिशेल, बेळ्ळेच्यान बाब जुलियो, नुवेच्यान बाब रोमाना, म्हजे बरोबर आहा आमचे कॅन्डिडेट्स बाब रॉयला, सुजी, जोसेफ आनी कुंकळेचो प्रेसिडेंट बाब आसीस. कॅन्डिडेट आमचे पावना खंय तरी गेल्ले आसा. एक गजाल, काँग्रेस पार्टी has accepted the Jilla Panchayat results as a challenge and had decided to work with more vigor, with more planning and emerge as a formidable force in the near future. आमच्या पक्षान प्रयत्न केलो. डिफरन्स कितें जालो की सुरवातेच्या टेन्युअरान म्हणजे मार्च पर्यंत जर इलेक्शन जाल्लें, जे 2 दीस पयलीं पोस्टपोन जालें जाल्यार कदाचित रिजल्ट्स वेगळे आसपाचे. त्या वेळाचेर आमचे वर्कर सगळे चार्ज आशिल्ले. आमी सगळे फूल स्विंग कॅम्पेन केल्लें. मदीं 9 म्हयन्याचें गॅप पडलें. तातूंतल्यान लोकांकय भितर मातशें हें आयलें की आळसपण अशें. लोकांनी कदाचित त्या प्रमाणात कोविडाच्या पॅन्डेमिका लागून भिवून लोक भायर सरले ना. कारण मदींच एक स्टेटमेंटूय आयलो पळय, आमच्या दिनान स्टेटमेंट केलो की एक वेडिंगाक 300 लोकांच्या वेडिंगाक 100 लोक पॉझिटिव्ह जाले. म्हणजे लोकूय मातशे हें जालें. सगळे कडेन एक वातावरण अशें म्हणजे कितें जाता, डेथ जायत आसा पळय. दुसरी गजाल, इलेक्शन सडनली डिक्लेअर केलें. कोण म्हणटालो पंचायत मिनिस्टर स्टेटमेंट करतालो जानेवारीक जातलें आनी सडनली डिक्लेअर केलें. टायम शॉर्ट मेळ्ळो. कार्यकर्त्यांक त्या भशेन तितले फ्रिली मुवमेंटूय करपाक मेळना. कारण लोकांचें रिएक्शन घरा कडेन हावस टू हावस भोवलो जाल्यार घरा कडेन कितें रिएक्शन जातलें हें कळनाशिल्लें. पूण तरी पूण आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी, आमच्या सगळ्या कोण लिडर्स जांचेर जबाबदारी आशिल्ली, तांणी प्रामाणीकपणान काम केलें. हांव पयलीं म्हणजे रिजल्ट आमचो जिल्ला पंचायतीचो आय एक्सेप्ट इट विथ ह्युमिलिटी. कारण अल्टिमेटली लोकशाहींत प्रजेचें डिसिजन हें सुप्रीम आसता आनी ऑल ऑफ अस आर टुगेदर. सगळ्यांनी ठरयलां की एकठांय रावन नेटान आनी काम करपाचें आनी तातूंतल्यान काँग्रेस पक्षाक आनी बळकटी दिवपाची. आमचे कॅन्डिडेट्स वील कंटिन्यू टू बी द वॉयस ऑफ द पीपल ऑफ गोवा. आनी जी कितें एजिटेशन्स अगेन्स्ट द इंट्रस्ट ऑफ गोवा, अगेन्स्ट द इंट्रस्ट ऑफ पीपल चलता, त्या एजिटेशनाक आमचे सगळे कार्यकर्ते मोठ्या प्रमाणाचेर पार्टिसिपेट जातले. गोंयच्या राज्याचेर आनी गोंयकारांचेर खंयच्याच परिस्थितींत अन्याय जावपाक दिवपाना. ही प्रेस कॉन्फरन्स जेन्ना गोंय स्वातंत्र्याची 60 वर्सां सेलिब्रेट करता. वी आर सेलिब्रेटिंग 60th एनिवर्सरी ऑफ गोवाज लिबरेशन टुमारो. ताच्या पूर्व संदेक किंवा पूर्व सकाळ फुडें आज आमची प्रेस कॉन्फरन्स जाता. हांव सगळ्यांत पयलीं सगळ्या गोंयकारांक हुनहुनीत परबी दिता 60व्या लिबरेशनाच्या एनिवर्सरीची. आनी सगळे स्वातंत्र्य सैनीक, ज्ञात अन्यात अज्ञात स्वातंत्र्य सैनीक ज्यांनी गोंयांक स्वातंत्र्य मेळपा खातीर लढो दिलो, सॅक्रिफायस केलो, बलिदान केलें, त्या सगळ्यांक हांव तकली बागोवन नमस्कार करता. एक लक्षांत आसा की ह्या स्वातंत्र्य पर्वाची सुरवात ही मडगांवच्या लोहिया मैदाना वेल्यान राम मनोहर लोहियान केल्ली. म्हणजे सगळ्या लक्षांत आसा. त्या राम मनोहर लोहियाकय हांव तकली बागोवन नमन करता. ताणें जो उलो मारलो गोंयकारांक, तातूंतल्यान गोंयचो मुवमेंट मुखार गेलो आनी तातूंतल्यान गोंय स्वतंत्र जावपाक पावलें. त्याच भशेन आमचो पंडीत जवाहरलाल नेहरू, भारताचो पयलो प्रधानमंत्री, जाणें हो विशय अत्यंत डिप्लोमॅटीक पद्दतीन इंटरनॅशनलाचेर हाताळून 19 डिसेंबर 1961 गोंय पोर्तुगीजाच्या तावडींतल्यान मुक्त केलें. आनी ताकाय हांव मानवंदना दिता. आयच्या ह्या लिबरेशनाच्या सुवाळ्याक फाल्यां भारताचे राष्ट्रपती येवपाचे आसा. तांचो कार्यक्रम आसा. फाल्यां सकाळीं फंक्शन आसा. पयलीं हांवें सदांच डिमांड केल्लो की गोल्डन जुबली पळय जेन्ना सेलिब्रेट जाल्ली ह्या राज्याची, तेन्ना हांव मुख्यमंत्री आशिल्लो.
त्या वेळाचेर हांवें गोल्डन जुबिली डेव्हलपमेंट काउन्सिल फॉर्मार केल्ली अंडर द चेअरमॅनशीप ऑफ डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर, गोंयचो नामनेचो सायंटिस्ट. आनी त्या समितीचेर डॉक्टर विजय केळकर, भारताचो फायनान्स सेक्रेटरी, त्या समितीचेर चार्ल्स कुरया, त्या समितीचेर डॉक्टर PS रामाणी, त्या समितीचेर अशांक देसाय, अशे नामनेचे त्या कमिटीचेर डॉक्टर अनिल काकोडकर, अशे नामनेचे गोंयचे सुपुत्र सुद्दां आशिल्ले, जांचे गोंयच्या खातीर मोठे कॉन्ट्रिब्युशन आहा. आनी तांणी एक डॉक्युमेंट तयार करून दिल्लो, गोवा विजन 2035. आतां हो डॉक्युमेंट आमचें म्हणणें आशिल्लें की हो डॉक्युमेंट सरकारान दोळे मुखार दवरून त्या डायरेक्शनान गोंयांत काम करपाक जाय. डॉक्युमेंट करपा फाटल्यान हेतू कितें आशिल्लो की सरकार कोणाचें आसूं, मुख्यमंत्री कोणूय आसूं, पण गोंयच्या खातीर एक डॉक्युमेंट आमच्या दोळे मुखार आसा, जे डॉक्युमेंट सांगता की गोंय राज्यांत ह्या दिशेन वचपाक जाय. हांव परत विधानसभेंतूय हो प्रश्न उखयलो. गोंय जेन्ना स्वातंत्र्याची 60 वर्सां पूर्ण करता किंवा 60वें वर्स एनिवर्सरी सेलिब्रेट करता, त्या वेळार म्हजी मुख्यमंत्र्या कडेन मागणी आसा की हे गोवा विजन 2035 हे सरकारान इम्प्लिमेंट करचें. कारण आत्मनिर्भर भारत किंवा स्वयंपूर्ण भारत जर जातलो जाल्यार हो डॉक्युमेंट अत्यंत म्हत्वाचो आसा. ह्या डॉक्युमेंटाक अत्यंत म्हत्व आसा. हो डॉक्युमेंट एक्झॅक्ट आफ्टर सगळ्यां कडेन डेलिब्रेशन्स करून तयार केल्लो डॉक्युमेंट आसा. तो इम्प्लिमेंट करचो. दुसरी गजाल, हांवें एक मागणी केल्ली सरकारा कडेन की रिक्षावाले, टॅक्सीवाले, मोटरसायकलीचे पायलट, खाजेकार, चणेकार, फुलकार हो बारीक वल्नरेबल सेक्शन ह्या राज्याचो आसा, तो सध्या त्रासांत आसा. सगळे कडेन तांकां त्रास जाल्ले. अजून रेल्वे स्टार्ट जावंक ना. रेल्वे 7 काय कितें रेल्वे येता. अशा परिस्थितींत तांचे खातीर एक 100 कोटीचे पॅकेज हे सरकारान तांकां दिवचें अशी म्हजी मागणी आसा. फाल्यां खरें म्हटल्यार बरो दीस आसा. ज्या स्वातंत्र्य सैनिकांनी गोंय स्वतंत्र जावपा खातीर कश्ट घेतले तांकांय आनंद जातलो की सरकारान ह्या वल्नरेबल सेक्शना खातीर कितें तरी केलें. म्हजी मुख्यमंत्र्या कडेन मागणी आसा की फाल्यां सकाळीं जेन्ना पळय तो भाशण करता त्या भाशणांत ताणें हें पॅकेज ह्या बारीक लोकां खातीर डिक्लेअर करचें. तातूंतल्यान हे बारीक लोकांच्या तोंडार हास्य येतलें की आमी 60वी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करता आनी गोंय सरकारान आमकां कितें तरी आदार दिलो अशें फिलिंग ह्या बारीक सेक्शना भितर येतलें. त्याच प्रमाणे आमी एक गोंयचे दायज ही स्कीम केल्ली त्या वेळाचेर. नंदकुमार कामतीन एक रिपोर्ट तयार केल्लो ट्रेडिशनल ऑक्युपेशनस्टा खातीर आनी तातूंतल्यान गोंयची दायज ही स्कीम केल्ली. ती स्कीम चालीक लावची. ती स्कीम चालीक लावली जाल्यार तातूंतल्यान हे सगळे ऑक्युपेशनल ट्रेड ते रेंदेर जाय, पदेर जाय, हांचे सगळ्यांचे प्रश्न सुट्टले. एक गोल्डन जुबली गोल्डन संदी आसा मुख्यमंत्र्याक की 60वी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करता आसतना फाल्यां हे जाहीर करपाचें. हांव मागणी करता की मुख्यमंत्र्यान हे फाल्यां जाहीर करचें. आज पेपरांनी हांव वाचतालो की खुबश्या स्वातंत्र्य सैनिकांक ह्या सोहळ्याचें आमंत्रण ना. म्हाका दिसता सगळे स्वातंत्र्य सैनिकांक ह्या सोहळ्याचें आमंत्रण दिवपाकच जाय. तें दिवचें अशें हांव दिवना जाल्यार तें दिवचें. त्याच भशेन आमी दुसरी मागणी केल्ली की ह्या उत्सवाचेर जो खर्च करता म्हणजे 100 कोटी तांणी ग्रांट्स मागल्या सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन. तो ग्रांट्स हो हे पॅकेज दिवपा खातीर वापरचो. त्या ग्रांटांतल्यान गोंयचे भायर सेलिब्रेशन बी करपाची आज तरी गरज ना. ह्या पॅन्डेमीक सिच्युएशन, गोंय राज्याची आर्थीक परिस्थिती आनी बारीक लोकांची हालत पळयले जाल्यार हे सरकारान करचें न्ही, एवॉयड करचें अशी म्हजी सरकारा कडेन मागणी आसा. ना, हांव एज अ लिडर ऑफ ऑपोजिशन राष्ट्रपतीचो प्रोटोकॉल म्हणून आसता. राष्ट्रपती जेन्ना राज्यांत येता, गव्हर्नर जेन्ना कोणी येता तेन्ना एक लिडर ऑफ ऑपोजिशन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दॅट टीम. तितलो प्रोटोकॉल हांव पाळटलों. ताजे भायर हांव खंयच्याच हाका पार्टिसिपेट जावपा ना. राष्ट्रपतीक रिस्पेक्ट दितलो कारण तो आमचो देशाचो राष्ट्रपती. आनी कितें आहा? आनी कितें आसा? हांव फक्त राष्ट्रपतीचो जो कितें पार्ट आसा तितलो प्रोग्राम हांव अटेंड करता राष्ट्रपती. बाकीचे हांव कसले हाका न्ही. बाकीचे प्रोग्राम तांणी कसले म्हाका अजून आज पर्यंत म्हाका प्रोग्राम येवना टू बी फ्रँक. फक्त म्हाका मॅसेज आयल्या की जेन्ना राष्ट्रपती
इनॉग्रेट करतलो 60th एनिवर्सरीचे फंक्शन ताजेर त्या वेळाचेर म्हाका एक 3 मिनटां काय 4 मिनटां स्पीच आसा आनी हांव राष्ट्रपतीच्या बरोबर वयर आसा इतली म्हाका मेसेज आहे. ऑफिशियल मिनीट टू मिनीट प्रोग्राम किंवा तांचो एक्च्युअली प्रोग्राम म्हाका वचून येवना. ना काँग्रेस राष्ट्रपतीचो प्रोग्राम बायकॉट करतले म्हणना ना बाकीचे प्रोग्राम पळय आसा कल्चरल प्रोग्राम थंय आमकां दिसता की आयचे अशा परिस्थितीन जेन्ना गोंयकार त्रासांत आसा तेन्ना हे प्रोग्राम अशा पद्दतीन करपाची गरज ना. हांव गोल्डन जुबली सेलिब्रेट करता तेन्ना म्हज्यानी अशें मोठ्या प्रमाणाचेर करपा जातालें पण आमी केलें ना. आमी कितें केलें हांवें सांगता भशेन गोल्डन जुबली कमिटी केली कावन्सील केली आनी पंचायतीक म्युनिसिपालिटीक आमी ग्रांट्स दिले. तुमकां याद आसतली ए क्लास म्युनिसिपालिटीक 3 कोटी, बी क्लास म्युनिसिपालिटीक 2 कोटी, सी क्लास म्युनिसिपालिटीक 3 कोटी पंचायतीक पैसे दिले आनी तांकां सांगलें डू समथींग फॉर क्रिएटिंग गोल्डन जुबली एसेट. म्हणजे जेन्ना हांव केन्नाय एक स्ट्रक्चर तयार केलो एसेट तयार केलो नेम इट आफ्टर गोल्डन जुबली एसेट अँड से दॅट बाबा आमी पार्ट ऑफ दॅट कावन्सील आशिल्ले जेन्ना हो एसेट तयार जालो. गोल्डन जुबली सेलिब्रेट करतना कोणें विचारलें तुमी कितें केलें तर तुमकां सांगपा मेळपा जाय पळय हो एसेट आमी तयार करून दवरू असो हेतू आशिल्लो. First of all, I'd like to thank Congress committee for giving me this ticket for Jilla Panchayat, and I'd like to thank all my voters, Nuwe constituency, Verna voters, Verna, Nuwe and Nagwa people for voting me and believing in me. I assure you that I will always there with Congress, and whatever I can do, I will do to help you all. Thank you. I'd like to thank the people of Arya, Makazana and Puturi for having elected me. And above all, I'd like to thank the Congress for thinking that I could be a part of them. I pledge to work for the Congress party and be the voice and identity of the Congress party. Thank you. Very consideration, several Gini Asama, Amiri, Solaraka, Answer and Third Year Burgunta, Martin Neuron Animal, Assistant, Million Congress member at and so answered the Burgunta, Millie Sapon, Babsabio Silva. Diamond food, Zaito Adavilla, and Yagaran and Tagala, Putaran, Sola, youth by Salia, Zaita youth, therefore, and Demi Sola, Vitan, Maga, more other thing, Magnudo Nada. Limon, I'm calling Killer, considering Solan Joburgo. Royla Fernandez represents Athalia Benauli constituency. And in Mulu Satta, you are defeated only when you accept it. And Congress has not been defeated. It is after over 25 years, Congress has made a comeback in Benauli constituency, and as a representative, which the Congress party had given me an opportunity, I assure that we will continue to work. We will take up issues, we will work for the people. And केन्ना कोणाकूच बरो आसा कसले issues तेंचे problems आसा right from Benauli, Varka, Odlim, Karmana, Kaberosi, we are there with you all. We assure you, all of you, that me along with the entire team of Congress is there till the end to support you all. Thank you. I'm Susie Fernandez, Kolva constituency. सगळ्या मुगे वोटर्स पयले सुवातेर थँक्यू म्हणटा आनी मुगेले काँग्रेसाचे लिडरान जाणी एक ट्रस्ट म्हजे दवरलो आनी टिकेट म्हाका दिली. इलेक्शनांत हांव हें जालें ना खरें पूण थोड्या वोटांक मिस जालें. पयले सुवातेर म्हजे बरोबर लोक आहलोलो कोण MLA बी नाहलोले पूण लोकांनी एक ट्रस्ट दिलो. पूण लोकांक हांव सांगो सोदिता सदां तुमचे काल आसतलें कसले पावरान वो कसले हितून इश्यूआंक सदां आसतलें आनी काँग्रेसा बरोबर तुमी सदांच रावची. हें आमचे गोंयांत कितें जाता तें पयलीं आमी सुवातेर दोळे उगडून चोवचें कसले प्रश्न कितें तें कितें हें वातावरण सगळें मिक्स जाल्लें आसा आनी सदांच आमी सांगाताक रावन हे इश्यू झुजचे म्हणून. थँक्यू. आमी ZP कॅन्डिडेट रायचे पयले सुवातेर हांव मानून घेता जे लोकान म्हाका वेडीक दिला पळय ते काँग्रेस पक्ष लोकांचे बरोबर आसतलो आनी सदांच आमचें काम
काँग्रेस पक्षाचे वतीन आख्खे रायचे कॉन्स्टिट्युन्सीन जातले आनी आमी करीत रावतले. ज्या लोकांनी आमकां आयज आदार दिला, काँग्रेस पक्षाक आदार दिला आनी काँग्रेस पक्षाक एकदम मजबूत केला अशें म्हाका दिसता. कुडतोरी रायचे कॉन्स्टिट्युन्सीक आमी व्हडलेशे पेड्डेर जावं ना. आमचो थोडोसो वावर जावपाक जाय आसलो लोतोली, थिंगा आमचे वर्कर आमचे कडेन नाशिल्ले, आमचो पंचायत आमचे कडेन नाशिल्ली. की पयली पंचायत आमचे कडेन आशिल्ली पूण थोडे दीस पयलीं एक 4-5 दीस पयलीं ती पंचायत उडयली आनी ती पंचायत बीजेपी कडेन गेली आनी म्हणूनच आमकां मातशे थिंगा त्रास जाले आनी थोड्याच वोटांनी आमी थिंगा पेड्डेर जाले. पूण आमचे काँग्रेसीचे लोक आसा ते भरपूर मजबूत लोक थिंगा आसा. थोड्या लोकांक येवपाक जालें ना भिवून की कोविडाच्या सिट्युएशनाक लागून, आनी थोड्या लोकांक इलेक्शन आहा म्हण पासून खबर जावंक ना, सारकी प्रोपगंडा सारको जावंक ना. आमकांय एक चान्स मेळो ना परत लोकां कडेन वचपाक, कित्याक टायम एकदम शॉर्ट आशिल्लो. कुडतोऱ्यांक सॉरी रायान एक प्रश्न असो आहा की आमच्या सरपंचांनी, कमोलेच्या सरपंचांनी, रायच्या सरपंचांनी आनी रासोलच्या जे पंच मेंबर आशिल्ले, आमचे वर्कर आशिल्ले आनी ब्लॉक प्रेसिडेंटान आमचे भरपूर काम केले आनी म्हणूनच आमकां तिका कमोर्ली आनी रासोलाक लीड मेळ्ळी. फकत एकूच दूख भोगता सांगपाक की आमचेच लिडर आमचे बरोबर आसून, आमचो आमदार थिंगा आसून आमकां हे सेटबॅक जाले म्हणून म्हाका दूख भोगता की आमदारान आमकां कसलो सपोर्ट तेजो मेळोंक ना. तेजो जर सपोर्ट मेळ्ळो जाल्यार आमी भरपूर लीड थिंगा जातले, आमी पेड्डेर जावचे नासले. हांव तुमकां दाखोवपाक सोदतां ओपोजीट आमचे फ्रिडम फायटर जेणी आपली हें सांगलां की तांकां इन्विटेशन मेळोंक ना, जो आतां तांकां See, it is always the history tells us for victory, when you win, there are too many people who will take the credit.
For the defeat, nobody wants to take credit. But I believe that if we are not able to get it, responsibility goes to all of us. I will not blame any one leader. Responsibility, we all should introspect. All. Why we could not get? This I think is the basic necessity today, in place of blaming anybody. कोणे म्हटला? ना सी गरज आसा काय ना हो प्रश्न त्या टायमार ठरलो वतलो ज्या टायमार डिसिजन घेवपाक जाय. आज ह्या परिस्थितीत कितें आसा की आमचो जो लिडर आयिल्लो हांगा दिनेश राव ताणें सांगलें की आमी सध्या पयलीं पक्ष घट करया. आमचो पक्ष सारको जर घट जालो जाल्यारच मागीर मुखावेले गोश्टी न्ही. आमचोच पक्ष सारको ना जाल्यार मागीर कसले गोश्टी करतलो. आनी म्हणून ताणें टार्गेट दिल्लें आमकां की तुमी आपलो पक्ष पयलीं घट करपाचेर लक्ष दिया, बाकीच्यो गोश्टी मागीर पळोवया. सो म्हाका आमी त्या दृश्टीनच काम प्रॉमिस केलें. कोणाच्या कितें म्हणून पळय, एज ए लिडर ऑफ द लेजिस्लेचर पार्टी हांवें तुमकां क्लियरली सांगलें की रिस्पॉन्सिबिलिटी सगळ्यांनी घेवपाक जाय. एकल्यान घेवपाची ही कारण कॅम्पेन केल्या. गिरीश चोडणकार हॅज सिन्सियरली कॅम्पेन. आय हॅव सिन्सियरली कॅम्पेन. नोबडी कॅन डिनाय. यू आस्क द कॅन्डिडेट्स. हांगा कॅन्डिडेट्स आहा तांकां विचार. आनी म्हणून जर if there is a responsibility to be taken, you cannot hold one person responsible. Responsibility of everybody. म्हणून हांवें म्हटलें सगळ्या लिडरांनी इंट्रोस्पेक्शन करपा जाय. वाय वी लॉस्ट. एका लिडरान इंट्रोस्पेक्शन करपाचें ना तें. सगळ्या लिडरांनी करपा जाय इंट्रोस्पेक्शन. पार्टी प्रेसिडेंट अजून पर्यंत म्हाका मेळूंक ना. हांवूय त्या दिसा हांव ताजे सांगलें पळय प्रेसाक की हांव त्या दिसा सकाळ फुडें 9:30 ताजे कडेन उलयलां. तेन्ना सुद्दां म्हाका ताणें कांय म्हणूं ना. ताज्या फाटल्यान मागीर हांव आनी खंय तरी गेल्लो. हांव सांजचो परतो आयलो रातचो. तेन्ना म्हाका प्रेसांतल्यान फोन आयलो की ताणें दिलां तें खरें. म्हाका म्हटलें कांयच खबर ना. हांव ताच्या घरा कडेनय गेलो. तो घरा कडेन नाशिल्लो. कालय हांव ताच्या घरा कडेन गेल्लो. कालय म्हाका तो मेळूं ना. ताजो फोनूय स्विच ऑफ. म्हाका कळ्ळो त्या कोतान तो खंय तरी भायर गेला. आज बी येतलो. आज बी येतकीर हांव ताजे कडेन उलयतलो कित्या खातीर दिलें. बिकॉज आय ट्राय टू फायंड आउट फर्स्ट बिफोर मेकिंग एनी स्टेटमेंट. तें म्हज्या हातान ना. आय एम टू स्मॉल फॉर डिसायडिंग दोज सॉर्ट ऑफ मॅटर्स. ना म्हाका से आसता अशें ना. काँग्रेसची तांची पद्दत आसता. दिल्लीक तांचें कितें ठरता तें ठरयता. म्हाका आपोवन व्हेलो किंवा आपयलो आनी विचारलें जाल्यार देन आय एम सपोज टू गिव देम माय वॉट एवर ओपिनियन. सी आमी सदांच म्हणटात की आम आदमी पळय रावता ती चडशे कडेन काँग्रेसीक डॅमेज करपा खातीर रावता. तांणी ते आज पर्यंत तांचो एसेंब्लीक एक ना. आज तांचो खंयच कोण नाशिल्ले. पयले खेपेक ते बाणावलेच्या मतदारसंघात एकलो तांचो जिखून आयलो. पूण बाकीचे कडेन खूब कडेन तांणी काँग्रेसची मतां खाल्या. म्हणजे आमचे तूं जर बारीक गिरजोलीचो सीट पळय तांणी मतां काडल्या. ताका लागून गिरजोलीचो सीट आमचो गेलो. अशें 2-4 कडेन जालां. इट इज अ फॅक्ट दॅट पार्टी वील हॅव टू टेक ए स्ट्रॅटेजी. ती राजकारणात तूं कोणाक आडावपाक शकना. हांव सदां म्हणटा नाजाल्यार आमी राजकारणांत न्ही तें. कोण उबो रावतलो कोण अगेन्स्ट उबो रावतलो दॅट यू हॅव टू फेस. रणांगणांत पावतकीर तुजे बरोबर कोण आसा आनी तुजे बरोबर कोण ना हो विचार तुवें करपाचो नासता. रणांगणाचेर वतकीर विद्याक तूं जर विचार करपाक लागलो फाटल्यान पळोवन अरे आपलो हो ना मरे आपलो तो ना मरे जाल्यार तूं गेलो. आसा ताका घेवन मुखार वचपाचें. हें काँग्रेस पक्षाचें धोरण. थँक्यू. थँक्यू.